नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सर नमस्कार. आयज जे आमच्याकडे गेस्ट आसा ते जावन आसा संदेश बाराजाणकर सर. ते सध्या योगा टिचर्स तशेंच विविध फिल्डांनी तेंचें योगदान आसा. आयज तेंचे आमकां फूल लायफाची जर्नी आयकपाक गावतले. आतां पर्यंत कशें पावले ते हांगासर ते. सर आमकां पयलोच प्रश्न असो की आमी सगळ्यांकून विचारता प्रश्न हो, बालपण तुमचें कशें गेलें आनी सर एक्चुअल खंय गेले, खंयच्या गांवांत गेले अशें बालपण तुमचें? म्हणजे बालपण सुर्ला हांगासर गेले, पाळी सुर्ला. ल्हानपणासान गांवान जशी भुरगीं वाडटा तशी म्हजी वाड जाली. गांवांतले शाळेन शिकलो. सरकारी माध्यमीक शाळा, सरकारी प्रायमरी शाळा आमची खोडगिणे हांगासर. आनी ताज्या उपरांत होंडा हायस्कुलान म्हजें थोडें शिक्षण जालें 9वी पर्यंत. साहेब हॉस्टेल म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हातून म्हाजी निवड जाली 9वेन आसतना. आनी 10वीच्या उपरांत मागीर सक्रीय खेळान हांवें पदार्पण केलें अशें म्हणपाक सर हरकत ना. पयलो खेळ खंयचो आसलो तुमचो? म्हजो पयलो खेळ आशिल्लो एथलेटिक्स. हांव जेवलीन थ्रो करतालो आनी सेंट एंथनी मावंतीगिरी 1 वर्स, ताजे उपरांत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हातून 2 वर्सां, 11वी आनी 12वी हातून हांवें सायन्स ट्रेनींग घेतली. आनी ताजे उपरांत मात कॉलेजीक हांव सांखळे गव्हर्मेंट कॉलेजीन शिकपाक आयलो. सर मात बाकीचे पयले पयले न्ही जाल्यार धाकटेपणा लगोरी असले सगळे गेम खेळटाले, लगोरी बीन ते तुमी खेळनासले? हय, आतां भुरग्यांक ऑप्शन्स भरपूर आसा. कांयच ना जाल्यार मोबायल फोनाचेर वेगळ्यो वेगळ्यो गेमी मेळटा. आमच्या ल्हानपणांत तशे ऑप्शन्स चड नाशिल्ले आनी ताका लागून गांवांतले जे खेळ आसा, लगोरी, कोयण्याबाल म्हणात किंवा कोयनामार म्हणटा खंयचो खेळ सर? कोयण्याबाल, विटी दांडू आमी जेका मराठीन म्हणटा तो तो एक वेगळ्या पद्दतीन आमी त्या टायमार खेळटाले. आनी त्या खेळान म्हाका दिसता आमी पाडे शिकले, गणितां शिकले, कारण तातूंत कॅल्क्युलेशन्स भरपूर आशिल्ली. सो हे जे देशी खेळ, मातयेंतले खेळ आसा पळय, तातूंत शिक्षणूय आसा आनी खेळूय आसा. म्हणजे फिजिकल फिटनसूय वाडटा. ताका लागून ल्हानपणांत जे गांवांतलें एनवायरमेंट मेळ्ळें, ताका लागून म्हाका दिसता हांव खेळान कितें तरी करपाक शकलो. सर तुमी शिक्षणाच्या दृश्टीन म्हटल्यार तुमी हुशारूच आसले पयलींसूनच काय अशें फर्स्ट रँक सेकंड रँक अशें येवप? ना, म्हाजी ओड चड खेळान आशिल्ली सुरवातीक सावनूच. आनी ल्हानपणासान हांव एक केन्ना तरी आर्मी ऑफिसर जातलो, आर्मीन वेतलो, कमांडर जातलो अशीं सपनां पळयतालो. आनी ताका लागून हांव चड फिजिकल फिटनसाचेर लक्ष दितालो. घरान गायी आशिल्ल्यो, त्या गोरवांक चरयता आसतना हांव एकी कडेन खंयसर तरी प्रॅक्टीस करतालो, हाय जंप मारपाची, लाँग जंप मारपाची. अशी विविध उपक्रम त्या गांवांतल्या सेटअपान आमी केले. आनी त्या मानान घरान आनी एकंदरीत फॅमिलीन तसो अभ्यासा संदर्भान गायडन्स करपी कोण नाशिल्लो. पण स्टील खेळ हो आवडीचो विशय असल्या कारणान खेळानूच म्हाका जसर व्हरपाक जाय तसर व्हेलो अशें म्हणपाक हरकत ना. मागीर सर हेजें कितें जालें सर? मागीर आर्मीचे तुमी सिलेक्शनाक गेल्ले बीन काय? कॉलेज जाल्या उपरांत गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हांगासर 3rd इयराक आसतना आमचे जे फिजिकल डायरेक्टर आशिल्ले के बाबली सर, तांच्यांनी म्हाका सहज म्हटलें की संदेश, तुका पळयल्या उपरांत म्हाका अशें दिसता की तुवें फिजिकल एज्युकेशन टिचर जावचो आनी ताच्या खातीर 1 वर्साचो BPED कोर्स आसता तो तुवें करचो. आतां तो 2 वर्साचो जाला, तेन्ना 1 वर्साचो आशिल्लो. आनी घरांतली परिस्थिती तशी खूब बरी आशिल्ली अशी ना. घरांतसूनय सांगताले खूब शिकलो तूं, आतां पोटापाणयाचें कितें तरी कर म्हणून आई सदांच सांगताली. सो एकंदरीत विचार केलो की 1च वर्साचो कोर्स आसा न्ही, जर केलो आनी फाल्यां सकाळी जॉब मेळ्ळो जाल्यार आवडटो फिल्डूय मेळटलो, म्हणजे स्पोर्ट्सूय मेळटलो आनी एकंदरीत जॉबाचो विशय जातलो. अशें चिंतून फिजिकल एज्युकेशन ट्रेनींग जी आसा BPED तें करपाक हांव मिरज केलो. आनी रोखडोच ताजे उपरांत आयडियल हायस्कूल पिळगांव हांगासर हांवें मागीर सेवा आपली म्हाजी जी आसा ती फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून दिवपाक सुरवात केली. थंयसरलो एक्सपिरियन्स कितें आसलो सर त्या? BPED मिरज कॉलेज जी आसा ती एक फामाद कॉलेज आशिल्ली त्या टायमा वयली आनी बरेचशे गोंयचे भुरगे थंयसर शिकपाक वयताले. आनी आमचो काळ आशिल्लो तो एक टर्नींग पॉयंट आशिल्लो फिजिकल एज्युकेशन क्षेत्रांत. कारण पयले फिजिकल टिचर्स मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाताली गोंयांत. म्हणजे एक इंटरव्यू आहा जाल्यार ताका 1 नाल्यार 2 कॅन्डिडेट मेळटाले. आमच्या टायमार एक इंटरव्यू जाल्यार 50-60 भुरगे अशें जावपाक लागले. म्हणजे ऑल ऑफ ए सडनली फिजिकल एज्युकेशनान भुरगे चड वळपाक लागले असो तो टायम. सो एक जवळ जवळ 30 भुरगे आमचे गोंयचे थंयसर आशिल्ले आनी सगळे खेळपी. सो खेळपी भुरगे एकठांय जाले उपरांत तितून आनीक मजा आसता. आनी ताका लागून टिचर्स आनी एकंदरीत कॉलेजीचें वातावरण जें आसा तातूंत खूब शिकपाक मेळ्ळें. आनी एक फिजिकल एज्युकेशन स्पोर्ट्सा पैकी रुची वाडली अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. पण सर तुमी आतां स्पोर्ट्सान आसल्यान तुमकां स्पोर्ट्साचो खूब अनुभव आसा आनी योगांनी तुमचो खूब करियर आसा, योगा फिल्डान आसा तुमी. सो एक्चुअल योगा म्हटल्यार कितें सर?
योगाचं डेफिनेशन कितें एक्चुअल सर? योग पतंजली ऋषी डेफिनेशन करता आसतना सांगता योगश्चित्त वृत्ती निरोधः. योगाच्या माध्यमांसून आमी आमच्या चित्तान जे वेगळी वेगळी तरंगां येता म्हणजे विचार येता तांचेर पक्को कंट्रोल हाडप म्हणजे योग. आणि हे जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी एका जाग्यार फोकस करपाक शकता, कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकता आनी कसलेंय काम जायना. योग कर्मसु कौशल्यम आमी म्हणटा म्हणजे एका काम जे आसा पळय ते कौशल्य पूर्ण करप म्हणजे योग. मुर्तीकार जर बरो मुर्ती करता आणि डेडिकेटेडली करता, लक्षपूर्वक करता जाल्यार तो योगी. एखादो ल्हान भुरगो जर शिकता बरो, अभ्यास बरो करता जाल्यार सुद्दां तो योगी. आमकां बरेचशे जाणांक गैरसमज आसता की फक्त प्राणायाम करपी, मेडिटेशन करपी किंवा आसन करपी हेंकाच आमी योग किंवा योगी म्हणू शकता काय ना. आमी एकरूप जेन्ना जाता आमच्या कामा प्रती तेन्ना आमी योगी जाता आनी ताका लागून रिजल्ट्स बरे येता. सो योग एक्चुअली आमकां शिकयता आमचे पोटेन्शियल्स भायर काडपाक, आमची इफिशियन्सी वाडोवपाक, प्रोडक्टिविटी वाडोवपाक. सो कोणूय करपाक जाता, जो बिझनेसमॅन आसूं किंवा नासूं, म्हणजे फक्त फिजिकल हेल्था खातीर न्ही तर मेंटल लेवलाचेर, इमोशनल लेवलाचेर, बाकी स्पिरिच्युअल लेवलाचेर आमची प्रगती जावपा खातीर आमी योग करपाक जाय. सर असो एक सिमिलर प्रश्न आसलो की तुम्ही योगान करियर करता, योगान आसा, तर तुमचे हायस्ट अचिव्हमेंट खंयचा आसलो सर योगातलो किंवा इन सिमिलर स्पोर्ट्सान सर? रायट. योग अचिव्हमेंट डी सारको दोन भाग आसा. एक कॉम्पिटिटिव्ह योगासना आणि दुसरी जी आसा ती हांवें आतां सांगला ती म्हटल्यार स्वताक इम्प्रूव करपा खातीर योगासना. योगासना इज अ वे ऑफ लायफ. आमचे षडदर्शन जी आसा जी आमकां सांगता तातूंतलें एक योग दर्शन भारतीय संस्कृतींतलें. तर हायेस्ट अचिव्हमेंट कितें असो जर स्पिरिच्युअल हितून विचारीत जाल्यार तो व्हेरी डिफिकल्ट टू हे. वेरेज कॉम्पिटिटिव्ह योगासनान जर विचारलें जाल्यार यू कॅन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मेडल्स किंवा लेवल वगैरे वगैरे. योगाची डिग्री असो जर विशय करीत जाल्यार हालींच हांवें योगशास्त्रान MA केली, ताज्यान पयलीं BA करिल्ली आनी डिप्लोमा. त्याच बरोबर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाच्या अंतर्गत जे वेगवेगळ्या सेक्टरांनी ट्रेनिंग दिता तातूंत योग सेक्टरान योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणून हांवें ट्रेनिंग घेवन ताजें सर्टिफिकेशन घेतलें आणि एकंदरीत पतंजलीचे सिनियर योगा टीचर म्हणून हांव वावर करता. टिचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट करता आणि ह्याच संदर्भात वेगवेगळ्या जाग्याचेर क्लासीस लावपाचें काम करता. सर हाजेर तुमचे डिग्री हा टिचिंगेची आणि वेगवेगळे डिग्रीज तुमचे कडेन आसा. खुबशे अशे पयले न्ही जाल्यार मार्केटान अशें म्हणपाक शकता तेच्या डिग्री खूब कमी आसा, नॉलेज खूब कमी आसा आनी योगा शिकयतात. सर ते एक्चुअल बरें सर भुरग्यां खातीर? जर एखादो व्यक्ती त्या क्षेत्राक जर न्याय दिवपाक शकलो ना जाल्यार त्या क्षेत्राची तो हानी करता. एक्झाम्पल दिवपाचें जाल्यार ड्रायव्हिंग सारकी करिनाशिल्लो मनीस जर रस्त्यार येयलो गाडी घेवन जाल्यार तो एक्सिडेंट करतलो आनी दुसऱ्याक हानी करतलो. सेम वे जर योगा शिकोवपाक जमना किंवा ताका नॉलेज कमी आसा जाल्यार तो इम्पॅक्ट चड करूंक शकचो ना. आणि एट द सेम टायम ज्या गजालीक लागून लोक योगा ताचे कडेन शिकपाक येता ताचे रिजल्ट्स मेळचे ना. सो ऑब्वियसली ताका न ब्लेम करता तो पेशंट किंवा साधक जो येता पळय तो म्हणटलो योगान तशें कांय गुण मेळोंक ना आपल्याक म्हणटलो आनी योगाक कसो तरी ब्लेम करपाक लागतलो. ताका लागून हांव तरी अशें म्हणटलो की ज्या गजालींनी आपल्याक 100% न्याय दिवपाची क्षमता ना तातूंत आपूण भितून सरचें न्ही. कारण योग आमची परंपरा आसा, ऋषी मुनीची ती धरोहर आमचे कडेन आसा, विरासत. आख्खे जग ते एक्सेप्ट करता आणि फॉलोय करता. सो तातूंत भारतीयांनी चड इंट्रस्ट घेवन तातूंत आपली कॅपेसिटी वाडप आनी ताच्या उपरांतूच शिकूंक लावप. ताका लागून एक अशी म्हण आसा की अभ्यासूनी प्रकट व्हावे नाही तर झाकूनी राहावे. सो अभ्यास बरो करप आनी ताच्या उपरांत मागीर शिकोवपाक स्टार्ट करप. सर असोच योगान फ्युचर आहा सर एक्चुअल भुरगे समज वयता जाल्यार? सगळ्यात चड मोठें मार्केट आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार ते योग क्षेत्रान आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. कारण जसर जसर तुमी पळयता मनीस सध्या व्याधीन ग्रासलेलो आसा. वेगळीवेगळी दुयेंसां, वेगवेगळे व्हायरस, वेगवेगळे सिम्पटम्स सगळे हेच आसा. आणि आत्तां मनशाक कळना हे स्ट्रेसफूल लायफ म्हणा, कॉम्पिटिटीव जग म्हणा तातूंतल्यान भायर कशें पडप. टेन्शन म्हणा, डिप्रेशन म्हणा हे सहज आमकां सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा, ल्हान भुरग्या कडच्यान व्हडल्या कडेन पर्यंत. आणि योग हे अशें क्षेत्र आसा सगळे कडेन ती गुळी दीत जाल्यार ताका उपाय म्हणजे जावपाक येता. दुयेंसां जावं, सायकोसोमॅटीक डिसिसीस जावं किंवा सायकोलॉजिकल डिसिसीस जावं, ह्या सगळ्यांचेर लायफस्टायल बरी दवरपा खातीर एट द सेम टायम पर्सनॅलिटी इम्प्रूव करपा खातीर एकंदरीत तुमी ज्यो ज्यो प्रॉब्लम्सांक योगाच्या माध्यमांतसून ताका सोल्युशन येवपाक शकता. आनी आज इंटरनॅशनल लेवलाचेर योग मोठो फामाद जाल्लो आसा. ताका लागून जशें आमकां कुंग फू मार्शल आर्ट जर शिकपाक जाय जाल्यार आमी जापाना कडेन पळयता, चायना कडेन पळयता.
योग जर म्हटलें जाल्यार आख्खे जग भारता कडेन पळयता. ताका लागून भारतांसून एक्सपोर्ट जातले, म्हणजे भारतांसून डिमांड, भारता कडेन डिमांड आसतलो योग टिचर्स सप्लाय करपा खातीर. विदीन नेशन जर आमी पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सर्वे सांगता की फक्त 11% लोक आमच्याच भारतान हेल्थ कॉशियस आसा, म्हणजे ते रेग्युलरली कितें ना कितें करता. तातूंतलो कितलो पर्संट लोक योगा करता आसतलो ते सोदपा सारके विशय आसा. सो अजून आमचे कडेन 89% लोक असे आसा अनट्रॅप, जेंकां आमी हेल्थ कॉशियस करपाक जाय. आणि योग इज अ बेस्ट टूल फॉर इट, कारण हायफाय सामग्री नाका, इन्व्हेस्टमेंट चड नाका. आणि पतंजली सारकिल्ली संस्था जर आसा स्वामीजींच्या कृपेन, जाल्यार योग इन्स्ट्रक्टरूय फुकट मेळटा, म्हणजे निशुल्क क्लास मेळटा. सो ताचो लाभ घेवचो आणि जरूर प्रत्येकान शिकचो. सर हेजेच सिमिलर असे क्वेश्चन भुरग्यां खातीर, म्हणजे भुरग्यांनी म्हाका खूब फावटी विचारलेलो की पावलं हेजी कितें आसचें आनी कितले पर्यंत जोडपाक शकता योगान, म्हणजे अर्निंग कितले पर्यंत करपाक शकता. स्वामीजींचे उदाहरण घेवन पळयात न्ही. हय. स्वामीजी जोडिना, म्हणजे ही इज नॉट डुईंग इट फॉर द कमर्शियल पर्पज, बट योग हो माध्यम घेवन तांच्यांनी एक मोठे साम्राज्य उबें केलें. पतंजली ब्रँड तयार केलो आणि आता पतंजलीचे प्रॉडक्ट आणि एकंदरीत टर्नओव्हर इज गोईंग इन द 1000 crores रुपीज. रुची सोया म्हणात किंवा बाकीचे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते वयता, वेलनेस सेंटर येयले. सो ज्या पद्दतीने तुम्ही योग मार्केट करतले त्या पद्दतीन तुमकां त्याचो आउटकम मेळटलो. ताका लागून स्काय इज अ लिमिट अशें म्हणपाक काय हरकत ना. पण एक स्टार्टिंग पावलां कितें आसची सर. हे आमचे रामदेवाचे खूप व्हडले उदाहरण जालें, हय. सादारणसून वयर सरतले जाल्यार. सादारणशे स्वामीजीचेच उदाहरण जर घेत जाल्यार स्वामीजीन सुद्दां खसर तरी ल्हान पावल मारिल्ले. ते ल्हान ल्हान योग वर्ग शिकयताले, ताच्या उपरांत वखदां तयार करताले आणि अशें करून करून लोकांनी तांकां एक्सेप्ट केलो. तांकां रिजल्ट्स मेळपाक लागले, तांची दुयेंसां बरी जावपाक लागली आणि म्हणून स्वामीजी मोठो जालो. सो मोठे जावपा खातीर आमकां ल्हानपणासान, ल्हान म्हणजे अशें म्हणटात न्ही की साखळीच्या डब्यान जर वचपाक जाय जाल्यार मूय जावची पडटा. सो ल्हान जावन भितून सरप आणि मागीर मोठे जावप. ल्हान ल्हान क्लासीस घेयात, लोकांक शिकयत. 2 लेवलाचेर, एक आध्यात्मीक उन्नती करपा खातीर योगा शिकोवपाक जाता, समाजकार्य करपाक म्हणून एक योगा करपाक जाता, आणि दुसरे कमर्शियल लेवलाचेर करतलो जाल्यार कॉम्पिटिटीव योगासनास आसा. लोक पेड क्लासीस धरतात आणि सांगूंक खूब वायट दिसता की योग क्षेत्रांत फॉरेनर्स चड आसा कमर्शियल क्षेत्रांत. पयले सी बेल्टान जर तुम्ही कोस्टल बेल्टान जर बरोबर. पळयत जाल्यार हजारांनी रुपया दिवन लोक भायरसून हांगासर येवन शिकता आणि वयता. आणि गोंयकार किंवा भारतीय लोक आमी जे आसा पळय ते आमचो पारंपारीक धंदे घेवन बसलास. ताका लागून युथांनी स्पेशली ह्या क्षेत्रांत सरचें आणि आपलो करियर घडोवचो. सो आनी तुमी आतां YSAGचे सेक्रेटरी आसा आनी तुमी ते गोंयान हाडपाक योगदान आसा, आनी एक्चुअली गरज कितें आसली सर. योग हो आतापर्यंत स्पिरिच्युअल लेवलाचेरूच सगळे कडेन पळयलो जाता. अष्टांग योग जशें तुमी म्हटलें, कळ्ळें, यम नियम आसन वगैरे, प्राणायाम करप, मेडिटेशन करप. पूण जगाचे फाटीचेर जर व्हरतलो जाल्यार ताका एक आकर्शण जाय, ताका एक कितें तरी बेस जाय. आनी ताका लागून स्वामीजीच्या कृपेन किंवा तांच्या विचारान योग हो जगभर पावपाक जाय. मागीर कोणाक कितें सूट जाता, ल्हान भुरग्यां खातीर मेडिटेशन एक वेळ आवडचें ना, पूण तांकां न्ही स्पोर्ट्स आवडटा, कितें तरी करेजियस काम करपाक आवडटा. ताका लागून योगाक स्पोर्ट्साचो स्वरूप दिवप अशें एक विचार येयलो. काहीशे जाणांचें मत आसलें की योग हो स्पोर्ट्स जावंक शकना, पूण आमी योग स्पोर्ट्स करिना तर आमी योगासना स्पोर्ट्स घेता. म्हणजे आख्ख्या योगांतलो एक भाग योगासना, आसन करप, ताका स्पोर्ट्साचें स्वरूप दिलें. आणि नॅशनल फेडरेशन जें आसा, नॅशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, तांच्यांनी खूब कमी टायमान एक मोठो वावर केलो आणि योग एज अ स्पोर्ट्स म्हणून डेव्हलप करपाक मदत केली. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री आणि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यांच्यांनी योगा म्हणून योगासन हो स्पोर्ट्स म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत ताचेर वावर जालो. सगळ्या स्टेटींनी एसोसिएशन्स फॉर्म केली गेली. YSAGs म्हणजेच योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन गोवा हाची निर्मिती जाली. आणि आमचे कमलेशजी म्हणा, जे पतंजलीचे भारत स्वाभिमानाचे अध्यक्ष आसा, आमचे VM प्रभुदेसाईजी, जे एक्स एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आशिल्ले SAGचे, तांच्या सगळ्या मार्गदर्शना खाला आमी सध्या वावर करता. हांव एक जनरल सेक्रेटरी म्हणून ल्हानसो पार्ट म्हजो निभेता भितर. आणि एकंदरीत सगळ्यांच्या मार्गदर्शनान गोंया राज्यान आतापर्यंत फाटल्या 3 वर्सांत 7 मेडलां नॅशनल लेवलाचेर आमच्या भुरग्यांनी हाडली. कालूच संगमनेर हांगासर 3rd सब ज्युनियर जाले, तातूंत 5 ब्रोंज मेडल आमच्या भुरग्यांनी पटकावली.
सो एकंदरीत ल्हान भुरग्यांच्या मदीं योग रुजोवपा खातीर कॉम्पिटिटीव स्पोर्ट्स खूब मोठें काम करता आनी फुडली पिढी जर शाबूत धरतले तांकां मोबायल म्हणत किंवा बाकीच्या व्यसना पडसान पयस दवरतले जाल्यार तांकां क्रिएटीव करेजियस आनी चॅलेंजींग दिवप खूब गरजेची आसा आनी म्हाका दिसना योगाकून चड चॅलेंजींग कितें आसा कारण फिजिकाचेरूच न्ही बॉडीचेरूच न्ही तर मनाचेरूय कंट्रोल हाडचो पडटा योगासना करपा खातीर आनी ते तितलेच चॅलेंजींग जाता. सो ल्हान भुरग्यां खातीर तुमी योगा शिकोवपा खातीर कितें प्रयत्न समजा एक्स्ट्रा प्रयत्न कितें आसता? YSCG म्हणजे योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन गोवा आपल्या परीन काम करतात आणि वेगळे वेगळे हेर संस्था ज्यो आसात त्योय काम करतात भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर. योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान म्हणून आमची पतंजली रिलेटेडूच एक संस्था आसा तांच्या थ्रू आमी ट्रेनर्स हायर करतात. तातूंत विशाल गावस आमचो मुख्य ट्रेनर आसा आणि सुनीता नायक आणि हेर बाकीचे ट्रेनर्स आसा जे वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर क्लास घेतात. सांखळे, बिचोले, म्हापशा अशा वेगळ्या जाग्यांचेर भुरग्यांक विकली ट्वायस विकली थ्रायस ट्रेनिंग दितात आणि त्या भुरग्यांक नॅशनल लेवलाचेर परफॉर्म करपा खातीर तयार करतात. सो एकंदरीत पूर्ण गोंयभर आमचो विचार आसा की प्रत्येक तालुक्यान क्लासीस लावचे, ल्हान एजीचेर भुरग्यांक आयडेंटिफाय करचे म्हणजे टॅलंट हंट करचो, प्रायमरी साकून तांकां योगान वळोवचें आनी ताका लागून आमी वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स आयोजन करतात आनी त्या माध्यमांतसून जो टॅलंट येता ताका मागीर नॅशनल लेवलाचेर व्हरप, तांकां ट्रेनिंग दिवप, कॅम्प्स घेवप अशे वेगळे वेगळे उपक्रम आमचे चालू आसा आनी निश्चितूच येता त्या काळान आमचें स्वप्न आसा की हजारांनी भुरगे योगाक जुडटले आनी तातूंतसान जशें क्रिकेटीन भरपूर जेन्ना भुरगे क्रिकेट खेळटा तेन्ना एक सचिन तेंडुलकर तयार जाता तशे भरपूर भुरगे जेन्ना योग करपाक लागतले योगासना करतले आमकां निश्चितूच खबर आसा की नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंय हातून भुरगीं वयतलीं आनी मेडल्स ती कमयतलीं. सो आनी असो एक प्रश्न आसलो की तुमी कॅलिग्राफी भुरग्यांक शिकयता सो भितून एक एक्सपिरियन्स किंवा जर्नी भितली जर्नी कॅलिग्राफी ही म्हाजी एक्चुली गरज आशिल्ली. ती हॉबी मागीर जाली. स्कुलान शिकयता आसतना बरेच वेळा बोर्डार बरोवचें पडटालें आनी बोर्डार बरयल्या उपरांत भुरगे येवन विचारताले सर हे कितें बरयलां काय म्हणून म्हणजे परतून परतून ते बोर्डार फुडें येताले आनी विचारताले की सर हे कितें बरयलां. सो भुरग्यांक तें समजनासलें. सो एक टिचर आनी हँडरायटींग पिड्यार असो एक कन्फ्युजींग स्टेट म्हजी आशिल्ली. ताका लागून म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली की हँडरायटींग म्हाजें बरें आसचें जेणे करून भुरग्यांक ती म्हाका तो प्रश्न विचारचो न्हू म्हणून. आनी आय वॉज इन सर्च की आतां करतलो कसो. एके सायडीन अशें आयकिल्लें की एकदां हँडरायटींग जालें तयार की मागीर तें वळना म्हणून म्हणजे चेंज जायना म्हणून अशें आयकिल्लें. पूण स्टील योगान म्हाका मोहन कवणेकर सर एनसीसी कॅम्पाक थंयसर आमी वेताले 10 दिसाच्या कॅम्पाक थंयसर मेळ्ळे. तांचें हँडरायटींग पळयलें आनी हांव खरेंच इम्प्रेस जालो आनी तांकां रिक्वेस्ट केली की सर आमकांय शिकया न्ही. इनफॅक्ट तांकां आमी रिक्वेस्ट करिल्ली की सर्टिफिकेट तुमी आमची हँडरायटिंगान बरोवन दियात तुमच्या म्हणून. तांच्यांनी प्रस्ताव वेगळो मांडलो की आपूण तुमकां शिकयता तुमी तुमचें हँडरायटिंगान सर्टिफिकेट बरया म्हणून. आनी त्या टायमार तेंच्यांनी आमकां शिकोवपाक स्टार्ट केलें आनी कॅलिग्राफी शिकता 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 ती आवड जाली. आनी शिकयता आसतना एक गजाल सरान सांगिल्ली की तुमी ज्या दिसा दुसऱ्यांक शिकोवपाक लागतले तेन्ना खरी कॅलिग्राफी तुमची इम्प्रूव जातली. ताका लागून हांवें स्कुलान स्लोली शिकोवपाक स्टार्ट केली. घरा कडेन गांवांत भुरग्यांक शिकोवपाक स्टार्ट केली आनी केन्ना म्हजी कॅलिग्राफीन आवड निर्माण जालो तें कळ्ळेंच ना आनी आतां बरेचशे वर्ग कॅलिग्राफीचे हांवें घेतले लोकांक शिकयले. बेजीक लेवलाचेर जे कॅलिग्राफी शिकोवपाक जाय ते देवनागरी आनी त्याच बरोबर रोमन शिकयता. हांव तसो ट्रेन्ड फायन आर्ट टिचर बी न्ही. म्हाका एक आवड आसा कॅलिग्राफीची आनी लोक अप्रोच करता कॅलिग्राफी शिकोवपा खातीर आनी ताका लागून कॅलिग्राफीन एक सद्या वावर थोडोसो चालू आसा. थोडक्यान सर तुमची कराटेची आनी जुडोची जर्नी सांग. एक आर्मी कमोडर जावचो आनी आर्मी मॅन जावचो आनी ताका सेल्फ डिफेन्स येवचो एक भाग खूब गरजेचो आनी ताका लागून ल्हानपणासान सेल्फ डिफेन्स आनी मार्शल आर्टाचेर म्हाजी रुची आशिल्ली. साय हॉस्टेलान गेल्या कारणान थंयसर म्हाका फक्त एथलेटिक्स करचें पडा आनी हांव सदांच टायकांडो जे चालू आसले नेहरू स्टेडियमाचेर फातोर्डा ते पळयतालो आनी हांव सदांच चिंततालो की हॉस्टेल सोडल्या उपरांत पयलें काम करतलो तें म्हटल्यार कराटे शिकतलो. आनी ज्या दिसा हांवें हॉस्टेल सोडलें त्या दिसा पयलेच दिसा वचून हांवें कराटे क्लासीस खंय आसा त्यो पळयल्यो. वेळगे हांगासर दत्तप्रसाद सर आमचे कराटे शिकयताले तांकां जॉयन जालो आनी कॉलेजीन मागीर आमचे जुडो स्टार्ट जाले आनी सिन्स इट इज मार्शल आर्ट हांव दोनीय शिकपाक लागलो. बॅक इंजरीक लागून म्हाका हाय जंप मारपाक जायना जालें म्हणजे एथलेटिक्सान वचपाक जायना जालें आनी मागीर हांवें गेम्स चेंज करपाची ठरयली आनी मागीर जुडो ही गेम हातीन घेतली आनी सायमल्टेनियसली कराटे आनी जुडो शिकपाक स्टार्ट केलें.
जुडो मोर ऑफ अ कॉम्पिटिटीव आशिल्लो त्या टायमार, कारण आमकां कॉम्पिटिशन्स जाताले. कराठी जो आसा पळय तो सेल्फ डिफेन्स आनी बाकी सगळे गजाली. सो जशी एक पोलियोची लस गरजेची ल्हानपणान, ती आयुश्यभर तुका सेफगार्ड करता, तशें म्हाका दिसता आयच्या ह्या धकाधकीच्या जिवनान आनी एकंदरीत जे क्रायम रेट वाडला तातूंत प्रत्येक चलयेन आनी प्रत्येक भुरग्यान एकंदरीत ती लस घेवची. सेल्फ डिफेन्साची घेवची. थोडे फार सेल्फ डिफेन्स शिकून दवरचे, जेणे करून कठीण प्रसंगान तुमी स्वताचें आत्मरक्षण करूंक शकतले आनी शक्य जालें जाल्यार दुसऱ्यांचेंय रक्षण करपाक शकतले. म्हणून सेल्फ डिफेन्स म्हणाच, कॅलिग्राफी म्हणाच, हे सगळे जे आसा न्ही ती भांगरा मनशाची. जितले घालतले तितलो सोबीत दिसतलो आनी ताका लागून भुरग्यांनी ती आत्मसात करची, अक्षर बरें सुदरचें, बरें उलोवपाक शिकचे, त्याच बरोबर बरें प्रेझेंटेशन करपाक शिकचे, सेल्फ डिफेन्स शिकचे. ज्यो ज्यो गजाली आपली पर्सनॅलिटी सुदारता त्यो गजाली शिकच्यो. ताका लागून दिसलें म्हाका आनी वेळ मेळ्ळो जाल्यार वेगळी नवीन गजाली कितें शिकपाचो हांव जरूर प्रयत्न करता. सर तुमचे खुबशे सोशल वर्कांनी कनेक्शन आसा, स्पेशली गोमाता वांगडा म्हटलें जाल्यार. सो हे कित्याक आसचें सर स्पेशली म्हटलेलें गोमाता वांगडा आनी कनेक्शन? गाय ही आमकां फ्युचरान आमचें संरक्षण करतली, रक्षण करतली अशें हांव स्वता मानतां. कारण रासायनीक शेती म्हणजे जी शेता पासून जे आमकां बियाणें मेळटा, कडधान्य मेळटा, ते खाल्ल्या उपरांत कितले रोगराई जाता हे एक्सप्लेन करपाची गरज ना. तर जी फर्टिलायझर्स, केमिकल फर्टिलायझर्स जी आमकां दिली वता आनी तितूनसून आमी जी शेती करता, ताका लागून जे धान्य किंवा आमची जी फूड जी आसा पळय ते पिड्यार जाता, ताचे वेगळे सर्वेस जे आसा पळय ते जर पळयत जाल्यार भयानक परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ताका लागून आतां जग ऑर्गेनीक फार्मिंगा कडेन वळटा. कांयश्यो स्टेटी ऑलरेडी 100% ऑर्गेनीक जालेल्यो आसा आनी ताज्या खातीर गव्हर्मेंट लेवलाचेर आनी आमच्या लेवलाचेर खूब मोठी क्रांती जावप खूब गरजेचें आसा. लोकांचो डिमांड हळू येतलोच आनी ताज्या खातीर आतांच तयारी करप खूब गरजेची आसा. आमी आमची संस्कृती गायीक खूब मानता आनी ताज्या फाटीर सायंटिफीक रिजन्स आसा. आमचे दूध म्हणाच किंवा गोमुत्र म्हणाच किंवा गोमय म्हणाच, हाच्या फाटल्यान खूब रिजन आसा. आज फॉरेनाक गायीच्या सहवासान रावपा खातीर लोक पयशे मेजतात. एक्चुअली अमेरिकेची केस हय, वाचली. पयशे मेजता कारण तांकां तेजे बेनिफीट कळ्ळे. गोमुत्रा पासून जे प्रॉडक्ट्स जाता पळय ताच्या खातीर आतां आज आमी पळयतात की अरब नेशनांनी शेणी जी आसा पळय कितलेशे पयशे दिवन व्हरपाक तयार आसा, कारण तांकां ताचो व्हॅल्यू कळ्ळा. आमचे कडेन भरपूर आसा, ताका लागून आमचे कडेन तें खपना, आमकां कळना. गायचें शेण माती सुपीक करता, सॉयल सुपीक करता, इनफर्टिलिटी जी आसा मातीची ती परतून फर्टायल करता, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी हाज्या खातीर आमी गायक जी आसा पळय ती आमकां संरक्षण करपी म्हणजे फुडाराक आमकां सांबाळपी अशें पळोवपाक जाय. आनी तातूंतलें दूद आमच्या जाणट्यांक खबर आशिल्ली की ल्हान भुरगो जल्माक येयलो की गायचें दूद सोडटाले, कारण तें हेल्दी आसा. आयचे पिशवेंतलें दूद जें आमी घेता तें गायचें म्हणून सांगता खरें, पूण तें अस्सल गायचें न्ही. ताका लागून हार्मोन्स इम्बॅलन्स जावपाचें काम जें आसा पळय तें खूब जाता आनी ताका लागून ल्हान भुरग्यांच्या मदीं खूब मोठे मोठे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते पळोवपाक मेळटा. चडांत चड डायबिटीसाचें कारण जें आसा तें ह्याच पिशव्यांतले दुदा पासून जालां ही सर्वे सांगता, म्हणजे हांव म्हाजे पदरचें सांगनात. आनी असंख्य अशे वेगळे वेगळे दुयेंस जे आसा पळय ते हे ट्रिटेड मिल्क जे आसा पळय ते पिवन जाता. आनी ताका लागून प्रत्येक गांवांत गाय आसची, फ्रेश दूध आमच्या भुरग्यांक मेळचें आनी त्याच बरोबर ते गांवची शेती म्हणाच किंवा एकंदरीत जागा म्हणा ती फर्टायल जावची आनी बरें पीक जें आसा तें शेतकऱ्यांक मेळचें अशें आमचें मान्य आसा. आनी ताका लागून गायी पासून शेती म्हणजे गो आधारीत शेती, ऑर्गेनीक म्हणाच शेती आनी तातूंतसूनच बरें हेल्दी दूध जें आसा पळय तें आमच्या भुरग्यांक मेळचें, समाजाक मेळचें अशें दिसता. आज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आनी कन्झम्पशन ऑफ मिल्क हाजो जर डेटा पळयत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. मागीर हो दूध येता खंयसून सप्लाय करपाक, हो एक मोठो संशोधनाचो विशय आसा. आनी ताका लागून जर तुमी पळयत जाल्यार अडल्ट्रेशन दुदान खूब जाता. बरोबर. एक गाय आसा 1 लिटर दूध दिता आनी पीओपी आसा 10. सो हे 9 लिटराचे डिफरन्स खंयसून भरून काडटलो सप्लायर, मागीर ताका खंयचो तरी अडल्ट्रेशन करचें पडटा. आनी हांव जनरल स्टेटमेंट करता, पण जर रिसर्च केलो जाल्यार हितून भयानक तथ्य भायर सरतलें आनी ताका लागून गायचें संरक्षण जावचें, समाजाक दूध बरें मेळचें अशें आमी मानता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हितून खूब वार जावपाक जाय
आणि समाजान हितून फुडाकार घेवपाक जाय. सर तुमच्याकडे तर खूप एक्सपिरियन्स असतो भितून एक सगळ्यात बेस्ट एक्सपिरियन्स तुमचा खंयचा आसतलो सर स्पेशली योगातलो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार BPED जाल्या उपरांत हांव आयडियल हायस्कूल पिळगांव शिकोवपाक स्टार्ट केलें आणि स्पोर्ट्स हो म्हाज्या आवडीचो विशय. पूण योगान जितली म्हाका नॉलेज जाय आशिल्ली तितली म्हाजे कडेन नाशिल्ली. ताका लागून हांव सदांच चिंततालो की म्हाका आजून अपडेट जावपाक जाय, म्हाका शिकपाक जाय. कारण जेन्ना क्लासान वेता आनी भुरग्यांक शिकयता तेन्ना तूं खूब प्रिपेर्ड आसपाक जाय. हाफ नॉलेज घेवन भुरग्यांक शिकूंक वचना. अशें म्हणटाच न्ही, सोंश्याची शिकार करपाक गेलो जाल्यार वागाची तयारी करून वचपाक जाय. तशी भुरग्यां कडेन हाफ प्रिपेर्ड वचूंक शकना. सो म्हाका एक फील येतालो की आय एम नॉट फुल्ली प्रिपेर्ड टू टीच योगा. आनी ताका लागून जेन्ना स्वामीजी गोंयांत येयले पयले फावटी 2006 त्या टायमार हांवें ती संद घेतली आनी स्वामीजीचे पयले सेशन जे आसा ते अटेंड केले. तातूंतच स्वामीजीन डिक्लेअर केलें की योग टिचर्स ट्रेनिंग जावपाची आसात गोंयांत आनी तुमी ती अटेंड करात म्हणून. मुळगांव हांगासर 2006-07 पयले कॅम्प जाले रेजिडेन्शियल 11 दिसाचे. तेन्ना हांव खरो कॅम्पाक जॉयन जालो जेणे करून म्हाका स्कुलान शिकोवपाक मेळटलें भुरग्यांक. म्हाजो हेतू प्युअर आशिल्लो की म्हाका स्कुलान शिकयता आसतना योग भंय दिसचो न्ही आनी हांव कॉन्फिडंटली भुरग्यांक तो शिकचो म्हणून. पूण केन्ना योग शिकयता शिकयता त्याच्या बद्दल रुची तयार जाली आनी तो स्कुला पुरतो मर्यादीत नासून तो समाजा पर्यंत गेलो हें कळ्ळेंच ना. आनी ताच्या उपरांत पतंजलीच्यो क्लासीस आमी लावपाक स्टार्ट केले, वेगळे वेगळे टिचर्स ट्रेनिंग करपाक स्टार्ट केलें. आनी आतां पर्यंत म्हाका दिसता एक जवळ जवळ 25 टिचर्स ट्रेनिंग जाले, तातूंतल्यान 500 सुमार टिचर्स ट्रेन जाले आनी हजारांनी म्हाका दिसता क्लासीस जाल्यो. तातूंतली शिबिरां जवळ जवळ 300 सुमार जाली वेगळ्या वेगळ्या वाठारांचेर. आनी आतां योग शिबीर आनी योग घेवप हे एक नित्यक्रम जालोलो आसा. आनी तातूंत एक म्हत्वाचो इन्सिडंट म्हाका अजून याद येता. 6th स्टँडर्डाच्या क्लासान जेन्ना हांव योग शिकयतालो आनी तातूंत आहार हो एक विशय आशिल्लो आनी व्हेजिटेरियन डायट कसो बरो आसता हाचेर म्हाका उलोवपाचें आशिल्लें. सो हांवें बरो प्रिपरेशन केलें आनी क्लासान वर्ग घेतलो आनी भायर सरता आसतना विशाल नांवाचो एक भुरगो आशिल्लो, म्हाका अजून याद आसा तेजी. ताणें म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो, सर तुमी व्हेजिटेरियन काय नॉन व्हेजिटेरियन? आनी दीस वॉज अ टर्निंग पॉयंट ऑफ माय लायफ. आनी ताणें एक्चुली म्हाका शिकयलें की यू हॅव टू बी व्हेरी कितें म्हणटा तें कॉशियस वेन यू टीच. तुमकां त्योच गजाली सांगपाक रायट आसता ज्यो तुमी जगता. आनी ताका लागून हांवें फुडलीं 1-2 वर्सां तो टॉपीक घेतलो ना आनी हांव पूर्ण पयलीं शाकाहारी जालो, म्हणजे व्हेजिटेरियन जालो. आनी ताचे उपरांतूच मागीर हांवें ते टॉपीक सपोर्ट आसलो सर. फॅमिलीचो सपोर्ट आसूं नासूं पूण म्हाका ते आईची काळजी जाताली कारण आईक वेगळे वेगळे रांदप पडटलें म्हणून. पूण आईनूय सपोर्ट केलो आनी हांवें मागीर व्हेजिटेरियन डायट आपणाल्या उपरांत एका वर्सान मागीर तो क्लास जो आसा तो घेवपाक लागलो. ताजो फायदो म्हाका योगान जालो. बरेचशे वेळा आमी सांगतात सॉफ्ट ड्रिंक पिवंक जायना, च्या घेवंक जायना वगैरे वगैरे आनी स्वता जर ते आमी करता जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट जायना. सो बरेचशे फावटी भुरगे तुजे टिचर जावपाक शकता, भुरगे तुका शिकयता आनी एक्चुली खरें आसता तें. भुरग्यां कडच्यान शिकपा सारकें भरपूर आसता. आनी ह्या भुरग्यान म्हाका शिकयलो आनी थंयसान हांवें खरें योग जे आसा ते सिरियसली घेतले आनी वेगवेगळ्या माध्यमांसून जितली शक्य जाता तितली नॉलेज घेतली आनी आज शक्य जाता तितली लोकां कडेन पर्यंत योग पावोवपाचो प्रयत्न करता. स्वामीजीचो आशिर्वाद आनी एकंदरीत सगळ्यांचो आशिर्वादान ते थोडे फार साध्य जाता म्हाजे कडच्यान. सर अशें एक तुमच्या कडल्यान एक लास्ट म्हटल्यार व्हिडिओ समाप्त करच्या पयलीं एक तुमच्या कडल्यान एक भुरग्यांक मॅसेज वयची म्हटल्यार कितें आसतली? प्रत्येक भुरग्यान चिंतपाक जाय की जसो एक क्रिकेटर क्रिजीचेर आपली बॅटिंग करता, असंख्य लोक स्टेडियमाचेर आनी भायर तांकां चेअर अप करीत आसता आनी तो आपल्या टिमीक बॅटिंग करीत आसता, रन स्कोर करीत आसता. ताजे कडेन बॅट आसता, ऑपॉर्च्युनिटी आसता सिक्सर मारपाक, 4 मारपाक. ज्या क्षणाक तो आवट जाता त्या क्षणाक तेजी संदी वयता. ताका लागून जेन्ना आमी क्रिजीर आसात तेन्ना आपल्या टिमीक आनी आपल्या देशाक जाता तितले रन काडप खूब गरजेचें आसा. म्हणजेच लोक आवट जाल्या उपरांत तुमकां याद धरतले. आमचें जीवन सुद्दां त्या क्रेजी वयल्या थोड्याशा बॅटिंगे सारकें आसा. जो पर्यंत हांगा आसा तो पर्यंत भरपूर स्कोर करप आनी आपलें नांव कमोवन वचप. आनी ताका लागून जी आमिशां वाटेन येता, तो मागीर मोबायल फोन आसूं किंवा तो व्यसन आसूं किंवा एकंदरीत आनीक कसली आमिशां आसा, ताका बळी न पडटा आपल्यातले गूण विकसीत करप आनी एक मोठें स्वप्न पळोवप आपूण एक मोठो मनीस जातलो म्हणून आनी आपल्या कुटुंबाचें, आपल्या आई बाबाचें आनी देशाचें नांव वयर काडटलो
आपूण लायबिलिटी जावचो ना, आपूण एक एसेट जातलो समाजा खातीर आनी आदरान लोक आपल्याक पळयतले, एक रोल मॉडेल म्हणून पळयतले आनी ल्हान भुरगीं जीं आसा ती रिस्पेक्टान आमकां पळयतले आनी आमचे कडच्यान कितें तरी घेतले, अशी धडपड जीवनभर प्रत्येक भुरग्यान करप अशें म्हाका दिसता आनी हांवूय तें जगतां. अजुनूय शिकता, वेगळे वेगळे कितें जर मेळत जाल्यार शिकपाचो प्रयत्न करता आनी 100% आमी केन्नाच गांठूंक शकना. ताका लागून सदांच स्वता मध्ये फरक करप, इम्प्रुवमेंट करप हो केंद्रबिंदूचेर म्हणजे मध्यभागी दवरपाक जाय आनी वावर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमचे पिलर्स कोण आसले लायफाचे? माझी सगळ्यात मोठे पिलर्स असले माझे आई बाबा. बरेचशे आमी म्हणटात की अशिक्षीत किंवा शिकूंक नाशिल्ले, पण ज्या लोकांक फॉर्मल एज्युकेशन आसना ते चड शिक्षीत आसता, सुशिक्षीत आसता अशें म्हाका दिसता. म्हजो बाबा सदांच खूब म्हाजेर ट्रस्ट करतालो. हांवें म्हाज्या बाबा कडेन केन्ना पयशे मागोवंक ना. तो म्हाजे वॉलेट चॅक करतालो आनी पयशे सोंपले की परतून दुसरे घालतालो. हे रेअरली पळोवपाक मेळटा, नाजाल्यार बरेचशे आई बाबा खंय मोडले, कित्याक मोडले वगैरे वगैरे ते पळयताले. आनी जेन्ना जेन्ना हांव कॉम्पिटिशनाक वेतालो येयल्या उपरांत तो म्हाका फर्स्ट प्रश्न विचारतालो, पयलो येयलो काय दुसरो येयलो. तिसऱ्याचेर तेणें केन्ना प्रश्न विचारूंक ना म्हाका. सो म्हाका सदांच खबर आशिल्ली की गेल्या उपरांत बाबा म्हाका प्रश्न विचारतालो, पयलो येयलो काय दुसरो येयलो. सो म्हाजे प्रयत्न आसताले ती पोजिशन विन करपा खातीर आनी ताका लागून म्हाका दिसता तांच्यांनी दाखयलेलो विश्वास, आईन दाखयलेली माया आनी त्याच बरोबर जे टिचर्स म्हाका मेळ्ळे, जुडो शिकता आसतना रघुनाथ शिंदे सर मेळ्ळे, हाय कॉलेजीन म्हाका के बाबली सर मेळ्ळे, तांच्यांनी म्हाका फिजिकल एज्युकेशनान वळयलो आनी त्याच बरोबर स्वामीजीचें मार्गदर्शन योग्य टायमार मेळ्ळें आनी योगा फिल्डान जॉयन जालो. कॅलिग्राफी क्षेत्रांत मोहन कवणेकर सर मेळ्ळे, जितून म्हाका तेंच्यांनी म्हाका कॅलिग्राफी शिकयली. दत्तप्रसाद सर मेळ्ळे म्हाका, जेंच्यांनी म्हाका कराटे शिकयले. सो वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान म्हणजे देवाचे कृपेन गुरू जे आसा पळय ते म्हाका मेळ्ळे आनी ताका लागून थोडे फार वावर जो आसा तो म्हाज्या खातीर करपाक शकलो अशें हांव म्हणटा. टिचींग फिल्डान सगळ्यान चड म्हाका जे गायडन्स मेळ्ळे ते आमचे शाळेचे चेअरमॅन सर रामचंद्र गर्देजी, तांच्यांनी एज अ टिचर म्हणून म्हाका मोल्ड केलो असो हांव म्हणपाक फाटीं रावचो ना. सो तांचें योग्य मार्गदर्शन योग्य टायमार मेळ्ळ्या कारणान एक टिचर घडलो अशें म्हणपाक शकता हांव. तुमच्या अनुभवातून खूपशा गजाली शिकपाक गावले, हांवूय खूप शिकलो, ऑडियन्सूय खूप शिकलेत आसतले सर. तर तुम्ही तुमच्या वेळ काढून हांगा येयले आनी आमकां मातसो फाटीं फुडें लेट जालो सर, तेज्या खातीर माफी आसची. आनी आमच्या कडल्यान एक बारीकशी भेट सर तुमच्या खातीर. युवा प्रेरणा दत्ता सरान बरयल्लो बूक सर.